असे इन्स्ट्रक्शन दिवन आज ती सगळी 20% बिलो जी टेंडर आसता ती एट डिव्हिजन लेवल फायनलायज जाता आणि ती डिव्हिजन लेवल फायनलायज जाले नंतर ताका जे फायल मूव जाता ती गव्हर्मेंटा कडेन येता. गव्हर्मेंट एप्रूव्ज सहज ताजेर बरना. इफ सम कंप्लेन्स कम वी रायट आणि कंप्लेन जर येना सहज आमी पळयना आमी सायन मारून ते टेंडर धाडटा ते दिता. नंबर 2 प्रश्न ताणें विचारला की जर एस्टिमेट जो आसता तो एस्टिमेट फ्लक्च्युएट जालो जाल्यार ताका खंयच्याय हाका हांव सदांच जे उलयता एबनॉर्मली हाय आनी एबनॉर्मली लो रेट्स आसता. एबनॉर्मली हाय रेट आसता ताका आमी सहजा फ्लक्च्युएट करपाक दिना कारण ते टेंडर प्रोसिजरूच चेंज जाता. एबनॉर्मली हाय आमी जर 25% ताका वयर टेंडर दिलें जाल्यार लोवेस्ट म्हणून कोणा आमी निवडटा तो हायस्ट जाता. सो वी चेंज दॅट एंटायर हें. आतां एबनॉर्मली लो आसा आनी इफ ही रिक्वायर्स अनदर से 10 days 20 days एक्स्ट्रा जाल्यार ताका आमी एप्रूव करता. तिसरी गजाल ताणें विचारला की मॅक्झिमम किलोमिटराचें कितें करता. टेंडर हो प्रोसेस असो आसता की तातूंत 100 किलोमिटर पर डे इज कंपल्सरी ऑर ही हॅज टू बी पेड. नाजाल्यार ताका ड्रायव्हराची सॅलरी सुद्दां परवडना अशी ताची परिस्थिती आसा. आनी 100 किलोमिटरांत जो वयलो किलोमिटर आसता तो जो ताणें कोट केल्लो पर किलोमिटर आसता तो ताका पे जाता. फुडलो प्रश्न श्री चंद्रकांत कवळेकर, स्टार एलओक्यू नंबर 7A. Sawadee Mashe, answer as per computership tabled on the house. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान म्हाका रिप्लाय दिल्या की जमीन एक्वायर केल्ली आसा केपें बस स्टँडा खातीर आनी म्हणजे आपले पोजिशन आसा म्हणून आनी PWD इस्टिमेट करता सगळें म्हणून. पूण हें केन्ना जातलें, इस्टिमेट करून कंप्लीट केन्ना जातलें, टेंडर केन्ना जातलो आनी खरें आतां कामाक सुरवात केन्ना जातली. हांव कित्याक म्हणटा की तुमी म्हाका पयलीं डिमांडाच्या टायमार सुद्दां एक रिप्लाय दिल्या बस स्टँड जातलो पूण केन्ना. म्हाका एक जाय की एक्वायर करून जमीन दिल्या तुमचे आतां 2 वर्सां जालीं, मायज जाली, आजून प्लॅनिंग करीतच आसात. आनी PWDची मिटींग तुमी म्हणटा हालीं जाल्या आनी दुसरी म्हणल्यार जॉयंट इन्स्पेक्शनां हालीं जाला जुनाक. पूण केन्ना तुमी आर्किटेक्ट केन्ना तुमी म्हणजे कन्सल्टंट केन्ना अपॉयंट करतले, ड्रॉइंग केन्ना सबमीट करतले, केन्ना टेंडर जातलो, कामाक खऱ्या अर्थान सुरवात केन्ना जातली. अदी मातशें बरी गजाल आसा. प्रत्येक फावटी असेंब्ली आसतना हो प्रश्न ह्या असेंब्लीत पयले 8 तरी आसताच आनी तो बाबू कवळेकरालोच आसता. एक म्हणजे ही जमीन एक्वायर केल्या म्हाका दिसता बरीच वर्सां जालीं, 4 वर्सां तरी जावन गेली. आनी बाब मडकयकार जेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो ताणें एक टेंडर काडिल्लें टू टेक अप द वर्क ऑफ पंजीम बस स्टँड आनी म्हापसा अशे 2. तातूंत चीफ सेक्रेटरी तेन्ना कोण तरी आशिल्ले आनी चीफ सेक्रेटरी हॅज रिमार्क ऑन द फायल स्टेटींग दॅट ऑल वर्क टू बी टेकन ऑन दॅट पर्टिक्युलर हेड. आनी वर्क ऑर्डर दिता आसतना म्हज्या म्हायती प्रमाणे टू टेक ऑल बस स्टँड वर्क्स अँड ऑफिसीस ऑफ द गोवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इन दॅट पर्टिक्युलर टेंडर. त्यानंतर ती फायनान्सा वचपाक जाय आशिल्ली, ती फायनान्सा वचूना. ताका ऑर्डर दिली. म्हाका दिसता त्या वेळार दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी हांवें ताचें निदर्शनां हाडलें तें. आनी निदर्शनां हाडले नंतर अशें डिसिजन घेतलें की काही जे अर्जंट जे बस स्टँड आसा त्या आमी घेवचे पूण तेंय थंय अर्दवट उरलें. आनी अर्दवट उरले नंतर जेन्ना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर जाले तेन्ना तो विशय ताचे नजरेक हाडलो आनी आमी एक डिसिजन घेतलें की हें सगळें कॅन्सल करचें. जी ओरिजिनल 2 कामां त्या हातूंत घेतल्या म्हणजे एक पणजी ऑफिस बिल्डींग आनी दुसरें म्हापसा बस स्टँड ते 2 दवरचे आनी तुजे पोंडा ऑफिस बिल्डींग आनी मार्सेल बस स्टँड हे 2य तातूंत घेवचे. मार्सेल बस स्टँड GSIDCक धाडून दिवचो आनी पोंडा बस स्टँड PWDन करचे, पोंडा ऑफिस. हे सगळें करून त्या नंतर डिसिजन घेतलें की हे सगळें टेंडर कॅन्सल करचे बाकीचे. त्या प्रमाणे ते कॅन्सल केलें. वी हॅव रिटर्न टू PWD, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट रिटर्न टू PWD टू टेक पर्टिक्युलर दीस केपें बस स्टँड थ्रू PWD. त्या प्रमाणे सगळे सर्वे जाली, सर्वे कंप्लीट जाली. आतां फायनलायजेशन ऑफ ड्रॉइंग चल्लां
पूण एक गजाल तुजे नजरेक हाडटा हांव. हो बस स्टँडाक जागो एकदम कमी आसा, 6,400 स्क्वेअर मिटर. म्हाका दिसता कमीत कमी 10,000 स्क्वेअर मिटर कमीत कमी म्हणजे जाय पडटलो, कारण 25 वर्सांचें जेन्ना विजन दवरून तूं काम करता तेन्ना 10 ते 11,000 स्क्वेअर मिटर जाय पडटा आनी तो प्रयत्न करची पडटले. स्पीकर सर, जागो थोडो कमी आसा हें म्हाकाय खबर आसा, आनी तुमी जे आतां रिप्लाय दिल्या ती एकदम सारकें. हो प्रोसिजर असोच आसलो आनी असोच तें लांबकच उरलेलें आसा काम. हें तुमी आतां PWD मार्फत घेतला न्ही. हांव इतल्याच खातीर तुमी नदरे दिवन हाडूंक सोदता की तुमी अशें केन्ना केन्ना म्हणटात की पयर डिमांडाच्या टायमार उल्लेख केलो की बस स्टँड हाजे पयलीं शिरोड्याचें एग्जाम्पल दिलें तुमी, आनी खंयचें दिल्लें की बस स्टँड जे बांदले उपरांत थंय गाडयोच वचना म्हणून. पूण तशी केपें जावची ना हें लक्षांत घेयात, कित्याक केपें बस स्टँड चड पयस ना. जे केपें सद्या ते बशी रावतात बाजारांक त्याच रस्त्याचेर मातशें फुडें तो जागो आसा. तुमी त्या लक्षांत घेवन फाटीं दवरनाकात की बाकीचे बस स्टँड खंय बांदलेले आसात थंय गाडी वचनात तेन्ना हांगा बी बस स्टँड मारून तसोच उरतलो, तशें ना तें. कित्याक सेम रोडाचेर आसा मातशें फुडें, म्हणजे ज्या बाजाराक थांबपाच्यो त्यो मातशें फुडें थांबतल्यो. सेम रोड मारगांव टू कुडचड्या रोड जो आसा त्या रोडाचेर आसा. तेन्ना मातशें जाता तितलें बेगीन घेयात. आतां दोनूय डिपार्टमेंट तुमचे आसा. PWD तुमच्या GSIDC कडेन ना, आतां PWD आनी तुमीच आनी ट्रान्सपोर्टूय तुमीच. निलेश काब्राल. स्पीकर सर, केपें बस स्टँड जावचो असो ऑनरेबल MLAन मांडला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान रिप्लाय दिला कितें जातलो. म्हाका फक्त प्रश्न विचारपाक जाय की केपें आतां कितल्यो बसी चालू जाता. बस स्टँड म्हणटा बसी चालू जावपाक जाय बंद जावपाक जाय, म्हणजे थंयच्यान बसी एक स्टँड आसपाक जाय, खंय तरी बसी चालू जाता आनी बंद जावपाक जाय, एंड पॉयंट आनी स्टार्ट पॉयंट. थंय कितल्यो बसी स्टार्ट जाता आनी कितल्यो बसी एंड जाता किंवा प्रश्न बस स्टँड घालपाचो प्रश्न येता, नाल्यार फाल्यां कुंकळे भशेन आनी तेजे भशेन तो सांगता ते प्रश्नूच ना. ताका बस बे जाय दिसता म्हाका, बस बे. बस स्टँडाची गरज ना, ते बस स्टँडूच ना, बस चालू आनी बंद जाता. म्हाजो प्रश्न इतलोच विचारपाचो आहा की कितल्यो बसी चालू जाता आनी कितल्यो बसी बंद जाता. प्रश्न उत्तर दिवनी पयलीं बाबू तांकां पयलीं उत्तर दिवनी मला. वावदे मातशें प्रश्न बाब निलेशाचो प्रश्न उत्तर दिवनी न्ही. प्रश्न मांडला तो सारको आसा, बाबूनय प्रश्न मांडला तोही सारको आसा. प्रश्न सारके आसा. ना स्पीकर सर म्हजो प्रश्न स्पेसिफीक आसा. म्हजो ना म्हाका उत्तर जाय तुमचे कडेन. म्हजे कडेन म्हजें स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा, कितल्यो बसी केपेंच्यान चालू जाता, कितल्यो बसी केपेंच्यान एंड जाता, म्हणजे बस स्टँड, बस स्टॉप न्ही, बस स्टँड कितले जाता तें म्हाका विचारता. मातशें दोगांनी प्रश्न मांडले ते सारखे आसा म्हणला तशें न्ही. स्पीकर सर प्रश्नाची उत्तर दिना. स्पीकर सर म्हजे प्रश्नाची उत्तर दिना. स्पीकर सर प्रश्न माझो. स्पीकर सर प्रश्न डायवर्ट जाता. प्रश्न माझो केपें जाय म्हाका खबर आसा, केपेंच्या लोकांक कितें जाय तें म्हाका खबर आसा. सर केपें लोकांक कितें जाय तें म्हाका खबर आसा. आमदार म्हाकाय खबर आसा कितें जाता तें. स्पीकर सर तांकां उत्तर दिवनी पयलीं. बावदे मातशें दोनी प्रश्न सारके आसा हाजे अर्थ उत्तर कितें सारकें आसा तें दितलें. दिता न्ही. हांव परत रिपीट करता, दोनूय जाणांनी आमदारांनी प्रश्न मांडल्या ते दोगांय हेचे दृश्टिकोनांतल्यान सारके आसा. हेजी आन्सर केलें तुवें, म्हजी आन्सर दिता, आन्सरा कडेन येता. सवाती मातशें खुबश्यो गोश्टी हांवें पयलींच म्हटलां की हांगा जर बस स्टँड बांदतलो जाल्यार हांगा जागो कमी आसा. बस स्टँडाक कमीत कमी जागो 10,000 ते 12,000 स्क्वेअर मिटर जाय. असोच म्हाका दिसता पेडणे तुमच्या मतदारसंघात कमी जागो घेतिल्लो तुमी आतां चड घेवपाक लायलो, कारण बस स्टँड म्हटल्या नंतर ताका ऐस पयस अशें वातावरण आसपाक जाय. नंबर 2, आमी कितलेशेच अशे बस स्टँड बांदल्या ते व्हायट एलिफंट जाल्या. तेंय थंय जावपाक जायना, जो निलेशान मांडला जायना तें. स्पीकर सर हांव पळय तुमी म्हाका क्वेश्चन विचारपाक लायलो, हांव क्वेश्चन स्पेसिफीक जाला, हांव मंत्र्याचें काय ना. आनी कितल्यो बसी चालू जाता, कितल्यो बसी बंद जाता, नाजाल्यार हांव कित्याक विचार. व्हायट एलिफंट जावचो न्हय हो ताजो भौतीक प्रश्न आसतलो. आतां त्या हांव तेच सांगता न्ही. सो त्या खातीर मातसो उमेदीन राव. त्या खातीर म्हाका हांगा स्पेसिफीक सांगपाचें आसा की थंयच्यान एकूय बस रावन सुटना. बशी येता थंयच्यान बशी वता, बशी येता बशी वता, तर पूण बशी येता ते रस्त्यार रावता.
स्पीकर सर बशी येता त्यो रस्त्यार रावता आणि रस्त्यार बशी रावले बरोबर सगळो ट्रान्सपोर्ट ब्लॉक जाता. ताजो प्रयत्न आसा की थंयच्यान तो कुशीन काडून बशी भायल्यान घेवन त्यो थारून वच्च्यो. करेक्ट. ताजो प्रश्न आसा सगळे बस स्टँड करपाचे, थंय बस स्टॉप फर्स्ट बेस जावचो. सो दोनांचे एकठांय करून थंय कितें बरें जावचें हे सरकार प्रयत्न करता. स्पीकर सर ना म्हाका जबाब दिलो. म्हाका इतलें विचारपाक जाय, जो डिस्टन्स कुडचड्या वयल्यान मडगांव वयता तो 40 मिनटांनी कंप्लीट करपाक जाय. हे नाका जाल्यार बस स्टँड बांदून ते सायडीन व्हरून 10 मिनटां दवरपाचे आनी लोकांक त्रास करपाचे. हांव इतलें विचारता ना, सगळे बस बी आहा, बस स्टॉप आहा तांकां बस स्टँड करपाचे. हांव इतलें म्हाका कितें म्हणटा तो कितें म्हणटा ते नोट करून घेतला. नोट केला. स्पीकर सर तुमचे माननीय मंत्र्या नदर हाडून दिवंक सोदता हांव. फक्त कुडचड्या साकून आनी सांग्यार साकून बशी येता अशें न्हय, बाळ्ळी साकून त्या भागांतल्यान बशी येतात, केप्यां साकून डायवर्ट जावन काही हांगा येतात, काही मडगांव वयतात. त्यो सगळ्यो बश्यो थंय थांबतात. बाजार तो ल्हान पयलींच एक ल्हान बस स्टॉप आसा आनी हो जो हांवें बस स्टँड जो जागो एक्वायर केला तो टेकोनूच मातशें फुडें आसा. जर बस स्टँड जर जालो जाल्यार गाडी थंय थांबतल्योच. हांगा हरशीं म्हणून बाजारांत ते 15-15 मिनटां थांबतातच, बाजारांत थांबतात. म्हणून तेका लागतात. म्हाका दिसता हे बाकीच्या आमदारांक कित्याक त्रास जाता खबर ना, तेंचो तुमी करातच. पूण हांगा प्रश्न तो कितें म्हणटा त्रास कोणाक जायना. हांव लोकांक त्रास जाता तेजेर उलयता. म्हाका कसले त्रास? फाल्यां लोक ट्रॅव्हल करता तांकां नाका जाल्या कडेन 10 मिनटां 15 मिनटां दवरपाक नाका. हे त्रास आन्सर करेक्ट दिला. दोगांची जे विचार आसा ते ह्या बाबतींत आमी घेतले. हाजी ड्रॉइंग्स तयार करपाचो आमचो हे आसा. 2 गोश्टी हांगा नमूद करता. एक कुंकळ्ळी बस स्टँड असोच बांदला सायडीन, ताचेर भितर वचना शिरोडा बस स्टँड, थंय बशी भितर वचना आनी ताजो प्रॉब्लेम सगळ्या लोकांक जाता. लोक भितर वचना, रस्त्यार रावता, दे आर रेडी टू पे. आणि त्या खातीर सुभाष फळदेसाय त्या खातीरच अशें बस स्टँड तयार करपाक जाय किंवा बस बेस ताज्या हेच्या प्रमाणे बस स्टँड. स्पीकर सर हांव माननीय मंत्र्याक इतकेंच सांगपाक सोदतां, जागा ल्हान जालो जाल्यार पसून खंय तरी वेवस्था करात. कारण केप्याक आयिल्ल्यो बसी बस स्टँड ना जाल्यार पसून 10 मिनटां 15 मिनटां काडटात, ट्रॅफिक जाम जाता, म्हणजे घरा कडेन लायन पावता. म्हणून हांव म्हणटा की बस स्टँड जालो जर जायत जाल्यार तुमी म्हटलं रावनाकात. ल्हान जागा जाल्यार पसून तितके मोठ्या प्रमाणात राहदारी ना. पूण एखादे वेळ बस कितल्यो कमी स्टॉप तो स्टँडय ना. त्या बसी तागे सांगपाचें अर्थ कितें, ती स्टँड ना, ती बसीत रावपाची वेवस्था करपाची गरज ना. पूण जेन्ना हे बस स्टँड जातलो तेन्ना रावपाची वेवस्था जातली. आज पर्यंत ती थांबोवपाकच मेळना म्हणून केन्ना प्रश्नच येना तो थंयच्यान कॉमेस करपाचो, दवरपाचो, डेपो करपाचो काय येना. ल्हान जाग्यान पसून तुमी ताबडतोब केल्यार बरें पडटलें. सवाती मातशें रस्त्यार पयलीं म्हणजे बस बे बांदपाक मेळना ते, बिकॉज दोनूय सायडीनी दुकानां आसा. आनी बाब सुभाष कितें उलयता तेंय खरें आसा. हांवें पयलींच म्हटलां थंय रस्त्यार व्हेकल उरता. आतां तीग जाण जाल्या, तिगांचे मेळून सगळ्यांचे एकठांय करून कशें बरें करपाक मेळटा तें पळोवया. फुडलो प्रश्न आशिल्लो लहू मामलेदार. स्पीकर सर क्वेश्चन नंबर 8. स्पीकर सर इतल्यो केसीस पेंडींग, इतले एपीपीस वेकंट आसा, विटनेसांक कोर्टान आपयता, विटनेसांक एपीपी ना पीपी ना म्हणून परत वचचें पडटा. आनी सदांच प्रोसिक्युशनाक इफेक्ट जाता. इतल्या बेगीन पोस्ट भरप ही तुजी डिमांड आहा. हय बेगीन पोस्ट भरचे बेगीन. आनी त्या शिवाय दुसरें एक स्पीकर सर वांगडा सांगता, दुसरो एक डिमांड सांगा की स्पीकर सर की एपीपी ना जाता किंवा लिव्हर वता, तारीख दिता, विटनेसांक आपयता, विटनेस आपलो काम धंदो सगळें सोडून प्रोसिक्युशना खातीर येता, आपल्या खातीर येना तो. आनी ताका कितलेशें नुकसान जाता ह्या कडेन. त्या खातीर तो ताबडतोब भरचे. स्पीकर सर हांव 2 गोश्टी करून घेता. नंबर 1, I will fill in the post if required, additional post will be created. Number 2, तूं म्हणटा तें परफेक्टली आहा, विटनेसांक अननेसेसरी आपोवप हाडप. त्यामुळे म्हाका दिसता एक कॉम्प्युटरायज आमी वेबसायट किंवा तशा प्रकारचे पोर्टल डेव्हलप करून घेता की ज्या जाग्यार एखादो एपीपी जर तूं एखाद्या दिसा येवचो ना जाल्यार तो पयल्या दिसा तो फॅक्ट कोर्टाच्या नजरेक आनी विटनेसाच्या नजरेक हाडून दिवंक जाय जालें. ह्या दृश्टीन कितें तरी हांव प्रोग्रामींग करून घेता. आय वील मेक इट मोर विटनेस फ्रेंडली so that witness does not have to come and then go back. I agree with you what you say. एक म्हाका 6 महिने ते वर्स लागतले, but I will. प्रश्नकाल सोंपलो.